कुठ्ठाळे वेर्ण्या रस्त्या खातीर शेतां दिवपाक शेतकार तयार। मडगांव पणजेची येरादारी घुंवडावपाचेर घेतलो निर्णय मंत्र्याचे समितीन। काँग्रेस म्हणटा फिटनेस सर्टिफिकेट मेळ्ळे शिवाय उक्तो करचो न्हय मांडवीचो पूल। आमच्या ग्रामसभेन विरोध केलो पूल पार्टेक, क्रिसमस पार्टेक न्ही। नुवे पंचायतीचो खुलासो। काँग्रेस म्हणटा आता बाकीचे ग्रामसभा निर्णय लायात चालीक। साश्टीचो सामाजीक वावुरपी आनी पालक शिक्षक संघान मेळून उबारल्यो मोलपील सरकारी शाळेच्यो सुविधा। शाळेक दिलो वॉटर पंप, शाळेची केली डागडुजी। नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आनी हांव रवींद्र नायक। आता खबरो विस्तारान पळोवया। निमणे तळ्यांत मळ्यांत सोंपलें। मडगांव पणजी येरादारी आता वाया दाबोळी मार्गान। कुट्टाळच्या शेतकारांनी आपली शेतां सरकाराक तात्पुरती दिवपाक न्हयकार दिलो, पूण वास्को बदला येरादारी चिखले सावन घुंवडायतले। अंतरय 22 किलोमिटरा बदला 14 किलोमिटरांचेर येतलें। मात मुखावेल्या 3 म्हयन्यां मेरेन हो द्राविडी प्राणायाम सुरू जावचो ना। कुठ्ठाळे ते वेर्णाच्या शरयू टोयोटा शोरूमा मेरेनच्या जुवारी पुलाच्या खांब्यांचेर फातरी घालपाचें काम बेगीनच सुरू जातले। ते खातीर कंत्राटदाराक कुठ्ठाळे सावन वेर्णाच्या शरयू टोयोटा मेरेनचो 1.5 किलोमिटराचो रस्तो अडवचो पडटलो। ह्या रस्त्यावेल्यान दर दिसा सुमार 1 लाख वाहनां यो वच करतात। ती आता चिखलेच्यान घुंवडावची पडटली। मंत्री, आमदार आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी हे सुवातेची आयतारा पळोवणी केली। त्यान पयलीं तांणी कुठ्ठाळेच्या शेतकारांची भेट घेतली। शेतकारांनी आपली शेतां सरकाराक तात्पुरती दिवपाक न्हयकार दिलो। तांणी जर एक 14चे उतारो अलॉंग विथ एफिडेविट करची जर दीत, आमी आतां आमचे एंडींग इयर आसा, 2 म्हयने एंडींग इयर जाले बरोबर 2 म्हयने भितर बाय मे दे वील गेट देयर पेमेंट। दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग, वी डोंट वॉन्ट टू टच एनी ऑफ द लँड ऑफ देयर्स एट दिस स्टेज एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ ऑल फार्मर्स एंड एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ our MLA Madam Lina Sardana. So we are finalizing mostly diversion by preparing all new alignments what we decided. Sir, मागीर फुडें कितें तांचे कडेन उलोवप बी जातलें आनी कांय ना, आनी दिस इज फुल स्टॉप। ह्या प्रस्नावयल्यान भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकाराक, पंचायत मंत्री माविन गुदिनो, कुठ्ठाळेची आमदार एलिना साल्ढाना आनी नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाय वांगडा मोठी कसरत करची पडली। We need the bridge to work to be completed, but we have to ensure that least trouble is given to the locals of the different areas. I think from my constituency, starting from meeting point, the main area that we discussed today is the MES junction area. I think our PWD minister has taken various points that need to be enforced and put in order so that the traffic can move at ease. And most of the changes that are needed are in Mr. Mobing's constituency. आता ट्रॅफिक जेन्ना डायवर्ट करता, चड गरजेन जावन आसा बाय लेन, सायड लेन जे करता, आनी हुंय क्रिटिकल पॉयंट आहा थिंगा ट्रॅफिक ईज करपाक इदर यू एलिवेट द रोड ऑर ब्रिज बांदपाचे, ते आमी कितें हुंय बांदपाचे ते दाखयला। पूण डायवर्ट करता तेन्ना माझे कॉन्स्टिट्युन्सीन आसून दी, कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युन्सी आसून दी, बाय आलिनाचे, ते लोकांक त्रास जावपा जायना। तेका लागून ते कशें सोंपेपण हाडपाक आनी सगळ्यांक जाता तितले कमी त्रास दिवन फुडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयचो बरो जावचो म्हूण आमी पावलां मारता। आतां आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन मातशें जास्त इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदून आमकां मेळटलो। फाल्यां जुवारी ब्रीज चालू जाली, तो इन्फ्रास्ट्रक्चर ते काडून व्हरपाना, तो उरलो। I am affected by the 21 kilometers extra which we will have to travel every day. So तो जर कसो रिड्यूस जाता, ताजे जर कितें जाता जाल्यार आमकां साश्टीकारांक बरें, ना जाल्यार हे आमकां हो त्रास and for which we are going to be targeted. So तो प्रॉब्लेम आमी कसो तो सॉल्व करता आनी all these works have to be completed. There will be a precondition. तें जावनूच मागीर बंद जातलें. I am personally still hopeful that something different happens by which this diversion is avoided if possible. So that is what the people of South Goa want. निमाने कडेन तांणी येरादारी घुंवडावपाचो निर्णय घेतलो, पूण वास्कोच्यान न्ही जाल्यार चिखलेच्यान। ताका लागून 22 किलोमिटराचें अंतर आतां उणें जावन 14 किलोमिटराचेर पावलां, पूण ते खातीर थळाव्या अंतर्गत रस्त्यांक ज्यादा सुविधा दिवपाच्यो थारायला। Verna circle via Zuari
त्या नंतर जुवारीचो जो मेन रोड आसा भितर सरपाचो ते जंक्शनाक जे मुखार आयले नंतर देर इज अ लेफ्ट रायट टर्न गोईंग डावन ऑन चिखली रोड. त्या रोडाक आमी वन वे ट्रॅफिक करून थंय जॉईन करून जो ट्रॅफिक पणजे वचपाक जाय ताका ऑल्टरनेट रूट दिवन पणजे सोडपाचो आनी आमी परत जो वास्को घेवपाक जाय तो लेफ्ट टर्न तांकां तयार करून तो चिखलेच्यान वास्को वचपाचो अशें आमी थारायलें. आनी त्या खातीर ज्यो गोश्टी खंय करपाक जाय किंवा हांगा स्ट्रेंथनींग रोडाक करपाक जाय किंवा खंय टू वे रोड करपाक जाय ते आमी करपाचें डिसिजन आमची मिटींग दुसरी मिटींग जाली. तिसरी मिटींग जाल्या नंतर कळयता आमी 2 दिसांत पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट आमचे जे आसा ते ड्रॉविंग्स तयार करतले आनी ड्रॉविंग्स तयार करून आमी परत एकदां नेवी बरोबर बसपाचें आसा. त्याच दिसा आमी ती ड्रॉविंग्स एकामेकांक दाखोवन ज्या दिसा नेवी बसून आमी फुडलें काम चालू. That will curtail earlier 22 kilometer to 14 kilometers. All points when we complete after execution of work, we will not divert the transport. अप्रॉक्सिमेट टायमिंग सर कितने? I can't give you. आम्ही बसूकूच ना. 3 महिने वयर लागतं आणि काय? कुठ्ठाळेच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आपली शेतां सरकाराक लिजार दिवपाक कुट्टाळचे शेतकार तयार ना. कुट्टाळ ते वेर्णा मेरेन समांतर रस्तो बांदपाक सरकाराक ही शेतां जाय आसली. शेतकारांचो सरकाराचेर विश्वास ना. तात्पुरती घेतिल्ली आपली शेतां सरकार कायमची बळकायतलो असो तांकां भंय पडला. आता मडगांव पणजे प्रवाशांच्या नशिबांत सुबेज प्रवास. कुठ्ठाळी ते शरयू टोयोटा मजगतीच्या मार्गाची पळोवणी करपा खातीर मंत्रिमंडळाची उच्चस्तरीय समिती आयतारा सांजे वचपाची आशिल्ली. कुठ्ठाळी कोमुनिदाद शेतकार संघटनेच्या कार्यालया कडेन सुमार 350 शेतकारांनी एकठांय येत अध्यक्षाक हातूंत लक्ष घालपाची विनवणी केली. सरकाराक तात्पुरत्यो वावरपाक दिल्ल्यो जमनी वतल्यो असो भंय शेतकारांक दिसता. ताणी पयलीं 40 मिटर हे रस्ते एक्सटेंशन पयलीं एक्वायर केल्लो आनी आतां ते 15 मिटर दोनी 15 मिटर लेफ्टाक आनी रायटाक टोटल आनी एक्वायर करून करतात आनी सांगतात की हो जो 15 मिटर एक्वायर केल्लो रस्तो फक्त काडून दितले, माती काडून दितले, फातर काडून दितले आनी तो पत्तो तुमकां रस्तो शेत रोवंक मेळटलें म्हणटा. पूण म्हाजें म्हणणें कितें, आतां ही तर माती शेतान तर गेली जाल्यार ताका आनीक 100 वर्सां लागतली ती तिका पिकावळ जावपाक. ताका लागून सगळ्या शेतकारांचो आमचो निशेध आहा. आमी रोडाक ओपोज ना, पूण आमची जी शेतां वयता ती शेतां तुमी आनी एक्सटेंड करचे न्हू. जाता ते भाशेन तुमी आमकां एडजस्ट करून लोकांक शेतकारांक आसा तशी शेतां दवरून हेल्प करचो, हांव इतलें मागतां. आमी एक रेजोल्युशन घेतलां जे जरी तर गव्हर्मेंट एक्वायर करपाक सोदता जाल्यार आमी सगळे शेतकार भाव जे एफेक्टेड जे शेतकार आसा ते आमी ओपोज करपाक हें रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. शेतकारांच्यो जमनी ह्या आदी बायपासा खातीर सरकारान घेतिल्ल्यो, मागीर कोकण रेल्वेन घेतल्यो, उपरांत आतां समांतर रस्त्या खातीर सरकार जमनी मागता. ह्या आदी जांच्यो जमनी गेल्यात तांकां लुकसाण भरपाय दिवकच ना. कोकण रेल्वे लुकसाण भरपाय दिवपाक शकता जाल्यार सरकार कित्याक दिना असोय प्रस्न ते आतां उपस्थित करतात. म्हाका खबर आसा आमचे जे शेतकार भाव भयणां आसात ती ओदर जे तेजे शेपायचे पायचे नांवार आसा. पूण तरी आसतना लास्ट टायम आमची जी शेतां डॅमेज जाल्ली तेन्ना पासून आमकां जे कंपल्शन दिल्लें, जेन्ना कोंकण रेल्वे गेले तेन्नाय दिल्लें आनी आतां कित्याक जायना. आमकां ताणी हे पूल स्टार्ट केलेल्याक 1 पयसो ताणें आमकां दिवंक ना. शेतकाराक एकटे 1 पयसो पासून मेळोंक ना. हे पयलीं कोंकण रेल्वेन आमकां पयशे दिल्ले, त्या फाटीं आमचें शेत गेल्लें, शेत उदकान बुडलेलें, त्या वखदार आमकां पयशे दिले. हेच वखदार ताणें आमकां कित्याक पयशे दिवंक ना. ते म्हणटा कोणाचें टायटल क्लियर ना म्हणटा, त्या कोणाचे म्हणजे भावाची डिस्प्यूट आहा म्हणटा. पूण ते पडी जर जाल्ले जाल्यार पडी कित्याक जायना हो आमचो दुसरो प्रश्न. कुठ्ठाळेच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. मांडवी न्हंयवेल्या पणजेच्या 3ऱ्या पुलाक पयलीं फिटनेस सर्टिफिकेट मेळोनी, मागीरूच पुलाचें उक्तावण करचें. कारण ह्या पुलाच्या सल्लागाराक सुरत आनी पाटणा पुलावयल्यान काळ्या यादीत उडयला. काँग्रेसीन म्हळां फुडल्या म्हयन्या मेरेन पूल येरादारीक उक्त करप मुश्कील अशें काँग्रेस म्हणटा. हें तुमचे मार्फत हांव सरकाराचे दोळे उगडपाक सोदतां, गोंयच्या लोकांच्या लक्षांत हाडून दिवपाक सोदतां की आमी घाई करून जंय 100 वर्सांची तेजी जी हें आसा लायफ आसा
ते लायफ आमी 2-3 म्हयन्या खातीर कित्याक हें करपाक जाय? अशी कितें घाई गडबड आसा? सरकारान जर पुलाचेर वयर चडपाची वेवस्था करता इनॉग्रेशनाक, जाल्यार सरकारान देंवपाची वेवस्था पयलीं करपाक जाय न्ही इनॉग्रेशनाक करचें जाल्यार. आतां तो सगळ्या लोकांक उगड जावपाक जाय, आमकांय वापरपाक मेळपाक जाय, तुमकांय वापरपाक मेळपाक जाय, सगळ्यांक वापरपाक मेळपाक जाय की आयज एज ऑन टुडे वॉट इज द कॉस्ट ऑफ दीस ब्रीज? नोबडी नोज. व्हडली गोश्ट लिपोन आसा, अजुनूय लिपोन आसा. सो सरकारान ताबडतोब जाहीर करचें की ह्या ब्रिजाचें एस्केलेटेड कॉस्ट कितलें, ते कित्याक इतलें एस्केलेशन जालें तेजेर तेंय एक्सप्लेन करपाक जाय, आनी आयचें कॉस्ट तें कितें आसा तें. हेंचे इलेक्ट्रिकल आनी लायटींग वर्क्स तो दुसरो स्कॅम. एक पयलो स्कॅम जो ब्रिजाचें सगळें चल्लां तें एस्केलेशन आनी कॉस्ट वाडटा तें. इलेक्ट्रिकल आनी लायटीचें जें कामाचें कॉस्ट आसा तें पयलीं टेंडर जें जाल्लें आसा, वर्क ऑर्डर दिल्लें आसा तितून इन्क्लुडेड ना. ते कित्याक इन्क्लुडेड नासता? बिकॉज टॅक्नोलॉजी चेंजींग. टॅक्नोलॉजी 1 वर्स पयलीं आशिल्ली आयज उरना, आनी त्या खातीर इलेक्ट्रिकल आनी वर्क्स जें काम आसता तें ब्रिजाचें काम कंप्लीट जावपाक येवचे पयलीं तें टेंडर करप आसता फ्रेश. खंयचे लायट्स लेटस्ट कितें येयल्ले आसात त्या प्रमाणे. GSIDCन जाणीवपूर्वक तें डिले केलें आनीक टेंडर नासतना ही कामां तांकांच दिलीं एडेड कॉस्ट म्हणून. आनी कितले एडेड कॉस्ट? 30 crores. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. पंचायतीन पूल पार्टीच्या विरोधात थाराव संमत करून घेतिल्लो. नातलां पार्टीच्या विरोधात नुवे पंचायतीन स्पश्टीकरण दिलां. नुवेची नातलां पार्टी ऐन वेळार रद्द केल्ल्यान बोवाळ जाल्लो. पुलीस आनी जिल्लोधिकाऱ्यान 2016च्या ग्रामसभेतल्या थारावा कडेन बोट दाखयल्लें. जाल्यार फातोड्ड्या पार्टी करपाक नुवेची पार्टी बंद उडयली असो आरोप काँग्रेसीन गोवा फॉरवर्डाचेर केल्लो. काँग्रेसीन आरोप केल्या उपरांत मंत्री विजयान दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी आनी पुलीस उप अधीक्षकाक स्पश्टीकरण दिवपाक सांगिल्ले. ग्रामसभेन घेतिल्ल्या थारावाच्या आदाराचेर नकारात्मक अहवाल दिल्लो अशें पुलीस म्हणटा. जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयांतल्यान फोन आयिल्ल्यान अर्ज फुडें वचपाकच दिलो ना अशें जिल्लो अधिकाऱ्याचें म्हणणें. नुवेचो सरपंच ब्रेझी बार्रेटोच्या म्हणण्या प्रमाण ग्रामसभा आनी पंचायतीचो नाताला पार्टेक विरोध नाशिल्लोच. तेच बराबर हे सुवातेर लग्न वा हेर खंयचीच कार्यावळ नाशिल्ली. विरोध आशिल्लो तो फकत पूल पार्ट्यांकूच. डान्स वुडबनाक आसलो तो वर्साच्या वर्सा जाता आनी हे ट्रेडिशनल डान्साक सगळो गोंयचो लोक येता. नॉर्थाचो तसोच सावथाचो ट्युरिस्टूय येताय आनी ते बरोबर हिंदू आनी क्रिश्चन आनी दुसऱ्या धर्माचो हो क्रिसमस लोक मनयता. पूण 24 फेर कितें ते ट्रेडिशनल डान्साक लागून अकस्मात बंद पडली आनी ह्या दिसा हो डान्स कॅन्सल जालो. हेडलायन येयली 700 लोक परत घरा गेलो. तो अनहॅप्पी जालो आनी 2016 वर्सा प्रिवियस बॉडीन एक ग्रामसभा रेजोल्युशन घेतली ती पूल पार्टीक लागून. ती कंप्लेन घातलेली की पूल पार्टी लागून जायते प्रॉब्लेम जाले म्हणून. लिकर कन्जम्पशन जाल्लें, ते भायर तांचेर पार्किंग प्रॉब्लेम जाले. लिकराक लागून ते पयलीं पार्किंग करपाक लागले. एब्युजीव लँग्वेज जाली. ही कंप्लेन सॉल्व करपाक ग्रामसभा डिस्कशनाक घेतलेली. मागीर 2018 ही प्री बुकिंगाक लागून पार्टी जातली आनी मागीर आतां हाच्या फुडें लोकांनी थाराव घेतला ती पार्टी बंद करपाची म्हणून आनी MLAन मुखार ताचें एक्शन घेतलो म्हणून सांगिल्लें आसा लोकांक. मागीर ताच्या फाटल्यान लोकांनी कांय ऑब्जेक्शन हाडलें ना. जशें वेडिंग्स जालीं, फंक्शन्स जालीं आनी ताचो कांय लोकांचो ऑब्जेक्शन नासलें. म्हणल्यार आतां लास्ट मिनटार हो इनकन्विनियन्स लोकांक जाला तो आख्या गोंयच्या लोकांक बरो त्रास पडलो. क्रिसमस टायमाक सेलिब्रेशन तांचेंय काबार जालें. ते मातशें पयलें तरी घेतलेले, पयलें तरी न्यूज पेपराचेर सांगलेले लोक दुसरो वेन्यू सिलेक्ट करपाचो आनी एन्जॉयमेंट ताचें सेलिब्रेशन जावपाचें. हें मातशें लोकांक मातसो कास्ती पडलो म्हणून आमचे भाशेन सुचोवन. वेडिंग्स एवरीथींग टेक्स प्लेस.
there is no objection from the people. But only for the pool parties there was some objection as per the Gram Sabha. People have objected for it. Place, there is nobody to monitor. No one is there to monitor the place. Okay, and then it is we, the residents, who are facing the problem over there. And I would like to bring to your notice, the party who organizes the parties have the courtesy of coming to us and asking us, we are having a party over here. If you have any problem, we are parking on the other side of the road. If you have any problem, please let us know. They are so courteous. They come, but not the pool parties. And the pool parties, the music is beyond, very beyond. That ग्रामसभांचो सरकार आदर दवरतलो जाल्यार ग्रामसभांनी घेतिल्ल्या ठरावांची प्रभावीपणान अंमलबजावणी करची अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार म्हणटा. ह्या सरकारान सगळी ग्रामसभेची रेझोल्युशन मान्य करची. कारण तुम्ही ग्रामसभेचे एक रेझोल्युशन मान्य करता ते सुद्धा रॉंग रेझोल्युशन ते नाशिल्लेंच. पूण तुम्ही तर ग्रामसभेक इतलो रिस्पेक्ट दितात. ग्रामसभेन गोंयचो कोळसो बंद जावचो म्हूण रेझोल्युशन घेतलेलें आसा. सो ग्रामसभेक रिस्पेक्ट दिवन कोळसो बंद करात. ग्रामसभेन रिव्हर नॅशनलायझेशनाचें रेझोल्युशन घेतलेलें आसा. रिव्हर नॅशनलायझेशन बंद करचें. ग्रामसभेन रिजनल प्लॅनाचे डिसिजन घेतलेलें आसा. रिजनल प्लॅन सगळे ते बंद करचे. ग्रामसभेन सुटकेस टू सुटकेस म्हणजे सॉरी केस टू केस जे रिजनल आनी TDR हेका ओपोज केल्लो आसा, जाका आमी सुटकेस टू सुटकेस म्हणटात, तें बंद करात. ग्रामसभेन मोपा एअरपोर्टाचे खातीर रेझोल्युशन घेतलेलें आसा म्हणून तें करा इम्प्लिमेंट. मुणकाराचे कूळ मुणकाराचे हें करपाक ग्रामसभेनी रेझोल्युशन घेतलेलें आसा, तें इम्प्लिमेंट करात. हांव तुमकां खरेंच वालोर दितलो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. सरकार आपल्या कर्तव्याक दांडी मारता तेन्ना ते काम मुखार व्हरपाक मोठ्या मनाचे दाते मुखार सरतात. केपें म्हालांतल्या मोरपिल गांवची सरकारी प्राथमीक शाळा बहुतेक सगळेच विद्यार्थी आदिवासी समाजांतले. शाळेत पिवपा उदकाची वेवस्था नासली. गजाल कानार पडटकीर मजतीक धावलो मडगांवचो उद्योजक सेराफीन कोता. मोरपिर्ल केपेच्या प्राथमीक शाळेची स्थिती सामकीच पेड्ड्यार जाल्ली. शाळा सारकी करची हे खातीर संबंधीत खात्याक कितलेशेच फावटी पालकांनी विनवणी केल्ली, पूण शाळेच्या दुरुस्तेकडे खात्यान आड नदर केल्ली. उपरांत हे काम वाड्यावेल्या तरणाट्यांनी आपल्या खांदार घेतले. शाळेची दुरुस्ती केली, पूण भुरग्याक पिवपा उदकाची सोय नासली. गोवा 365च्या माध्यमांतल्यान गजाल मडगांवचो उद्देजक सेराफीन कोत्याच्या कानार पडली. रोखडेच ताणें पंप आनी पायपां दिवन उदकाची सोय केली. हे कार्यावळीक थळावो आमदार बाबू कवळेकार हाजर आसलो. आयज गव्हर्मेंटाचे जी कामां आसात ती टायम टू टायम जायत जाल्यार हो त्रास जायनासलो. एक सायडीन सरकार कितें म्हणटा की शिक्षणा कडेन आपूण कांय कमतरता आसची ना, शिक्षणा कडेन कसले कॉम्प्रोमायज करची ना. पूण आमच्या ग्रामीण भागांनी हे प्रपोजल जे आसात स्कुलाचे रिपेर करपाचे टायम टू टायम फॉलोअप करून सुद्दां तें जायनात. म्हणजे एक सायडीन सरकाराचें उलोवप जाता की शिक्षणाच्या मळाचेर हेल्थाच्या मळाचेर आमी खंय काटकसर करची ना, पूण दुसरे सायडीन स्वताक लोकांक आपले कंट्रिब्युशन करून अशें एकामेकांनी मागून एकामेकांचे सहकार्य हें करचें पडटा. फक्त हें उलोवपा पुरती मर्यादीत उरता की आमी स्कुलाक आमी खंय दिवची ना. सिलींग जे आसा ते सगळे कोसळ्ळे आसा आनी आमचे हे भुरग्यांनी आतां तेका हेल्प करून ते कितें तरी आतां मातशें रिपेर करून बरे भशेन एक प्रोपर प्रोविजन अशें दिल्लें भुरग्यांक शिकपा खातीर. सो आमचे जे भुरगे तर अशें करून फुडें येता कितें वाय गव्हर्मेंट इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड एंड टेकिंग इनिशिएटीव इन ऑर्डर टू गिव अ प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर. इवन तूं बोर्डाचे जे कंडिशन पळयलेच आहे, तूं कितें रायटींग जे वर्क करता तें तुका क्लियरिटी पासून दिसना पळय, कितले सिच्युएशन पळय कितें आसा तेचे. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. साहित्य बरप ही वेदना दिवपी प्रक्रिया. त्या सृजनांतल्यान उपरांत खोशी लाभता. ज्येष्ठ साहित्यीक माधवी कुंटेची ही उतरां. 16व्या गोमंतक महिला साहित्य संमेलनात अध्यक्ष ह्या नात्यान ती आयतारा फोंडें उलयताली. तिणें साहित्य निर्मिणीची प्रक्रिया ह्या वेळार विस्कावटावन सांगली. कला आणि संस्कृती संचालनालय आणि राजीव गांधी कला मंदिराचे जोड पालवान फोंडेचे श्री शारदा ग्रंथ प्रसारक संस्थेन 16वे महिला साहित्य संमेलन आयतारा फोंडेच्या राजीव कला मंदिरात घडोवन हाडले.
साहित्यीक लिना दामलेन ह्या संमेलनाचे उक्तावण केलें. तांचे बराबर माचेर डॉक्टर सुस्मिता बखले, दीपा मिरिंकर आणि संमेलनाच्यो अध्यक्ष मेघना सावयकार हजर आशिल्ल्यो. लिहिणं ही अत्यंत त्रासदायक, वेदनादायक अशी एक प्रोसेस असते, एक प्रक्रिया असते. त्याच्यातनं त्या सृजनातनं आनंद नंतर निर्माण होतो. आधी प्रचंड अस्वास्थ्य असतं मनामध्ये. बोलीभाषेचा जेव्हा विकास झाला, उदय झाला, त्यावेळेला माणूस तिथपासून एकमेकांना गोष्टी सांगतोय. म्हणजे शिकारीला गेला असेल, भटकंतीला गेला असेल, काही हृदयद्रावक घटना बघितली असेल, वाघाने त्याच्या सहकार्याला पळवून दिलं असेल, विजा चमकल्या असतील, खूप जोराचा पाऊस पडला असेल, वीज, महापूर, भूकंप हे सगळं त्याने अनुभवलं असेल, सर्प आणि मुंगूस यांची लढाई बघितली असेल, कदाचित युग्म बघितलं असेल सर्पांचं. हे सगळं बघत असताना या घटनांची उकल शेकोटीभोवती बसून तो आपल्या सहकार्यांबरोबर करत असतानाच ह्या गोष्टींचा उगम झाला. आणि सहजच माणूस रंगवून सांगतो, त्या जरा कल्पनाशक्तीने त्या वाढवतो. हे कल्पित वास्तव असतं, पण ते वास्तवाच्या जवळ जाणार असतं. ती सृजनाची निर्मिती असते, ती तेव्हापासून माणूस करत आहे. भास्कर भट्ट बोरीकर यांनी उद्धव गीता सांगितली तरी ती कथात्मक होती. एकनाथांनी भागवत सांगताना कथांचा आधार घेतला. चक्रधरांचा उल्लेख झाला. श्री चक्रधरांनी आणि महादेसांनी जे दृष्टांत पाठ सांगितले, त्या चांगल्या कथा कशा सांगाव्यात याचा आदर्श होता. कथेचं कथन, श्रवण, लेखन आणि वाचन ही माणसाची मानसिक गरज आहे. तर कथन, वर्णन, भाषण, संवाद यांची उत्तम सांगड घालतो तो चांगला लघुकथाकार. कारण त्यातून ती कथा बंदिस्तही असते आणि टोकदारपणे थेट वाचकाच्या अंतःकरणाचा वेध घेते. बायलांनी ह्या वेळार ग्रंथदिंडी काढली. 5 सत्रांनी जाल्ल्या संमेलनात कवितांचे दृकश्राव्य सादरीकरण, साहित्य मानवंदना, मनस्विनी प्रभुणेची मुलाखत अश्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. यादस्तिका आणि पुस्तकाचें प्रकाशन जालें. साहित्यीक शैला रावचो भोवमान केलो. उद्घाटक साहित्यीक लिना दामलेन आपले विचार मांडले. सर्व कार्यकर्त्या, कोणी डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, व्यावसायिक किंवा गृहिणी अशा उच्च शिक्षित आणि उच्च पदस्थ महिला असून आपलं काम, घर सांभाळून एवढी नामांकित संस्था चालवतात, त्याबद्दल त्यांचे खूप अभिनंदन. या अतिशय सुंदर आणि नेटक्या अशा संमेलनाचे उद्घाटन झाले असे जाहीर करताना मला खूप आनंद होतोय. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नाईक. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तशेंच ताज्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.